कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल बेरेस्तारा जाहीर जालो। हे नाट्य सर्तीत रुद्रेश्वर पणजेच्या मिडिया नाटकाक पयले इनाम, रसरंग उगवे पेडणेच्या उमन ह्या नाटकाक दुसरे, जाल्यार वास्कोच्या शांतादुर्गा कला आणि खेळा संघाच्या लियरने जगावं की मरावं ह्या नाटकाक तिसरे इनाम फावो जाला। तशेंच दिवचल सुर्लाच्या अभय थिएटर हांच्या बर्फाग्नी आणि बांदोडे नागेश महालक्ष्मीच्या असावा सुंदर चॉकलेट्सचा बंगला ह्या नाटकांक उत्तेजनार्थ इनाम फावो जाले। कला अकादमीचे अ गटाची नाटकां सुरू आशिल्ली आणि लोक जायते प्रमाणात आमकां थंयसर पळोवपाक मेळटाले। त्याच प्रमाणे वेगवेगळी नाटकां थंयसर पळोवपाक मेळ्ळी आणि ताचो आतां रिजल्ट जो आसा तो आमच्या मुखार येयला। कला अकादमीच्या अ गटाक नाट्य स्पर्धेत जायते म्हणजे संस्थेनी थंयसर आपली नाटकां प्रस्तुत केल्ली। त्याच बरोबर आतां तातूंत 3 नाटकांक जे म्हणजे पयले, दुसरे आणि तिसरे असे प्रायज फावो जाला। ती म्हटल्यार पयले जे नाटकाक फावो जाला ते म्हटल्यार रुद्रेश्वर पणजी मिडिया, तांच्यांनी मिडिया हे नाटक सादर केलेले आनी ताका पयले प्रायज फावो जाला। जाल्यार दुसरे जे नाटक आशिल्ले ते म्हटल्यार हुमन हे नाटकाक रसरंग उगवेचे हे नाटक आशिल्ले आणि तांकां दुसरे प्रायज फावो जाले। जाल्यार शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा वास्कोचे लियरने जगावं की मरावं हे नाटक जे आशिल्ले ताका तिसरे प्रायज फावो जाल्लेले आसा। आणि त्याच बरोबर तातूंत आनीक 2 जी आसा ती कॉन्सोलेशन सुद्धा प्रायजां फावो जाल्लेली आसा। आणि तातूंतली म्हटल्यार अभय थिएटर सुर्ला डिचोलीचे बर्फाग्नी आणि दुसरे म्हटल्यार नागेश महालक्ष्मी बांदोड्याचे असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला ही जी 2 नाटकां आसा तांकां म्हणजे कॉन्सोलेशन प्रायज जे आसा ते फावो जाल्लेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर।